राज्यात डेंग्यू दुयेंसान आपली तकली वयर काढल्या। ऑगस्ट महिन्यात वट्टर 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद जाल्या। साळगांवांत गिरी आणि पियण तर म्हापशेंत करासवाडा आणि खोर्ली ह्यो सुवाती डेंग्यूचे हॉटस्पॉट थारले। त्या भायर कळंगूट, मडगांव, शिवोली, सांखळी, दिवचल आणि कोलवाळे तशेंच राजधानी पणजीत लेगीत डेंग्यू दुयेंतींची वाड पळोवपाक मेळ्ळी, अशी माहिती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली। सो ऑगस्टान आमकां 95 कन्फर्म केसीस जाल्यो and these are spread over various areas. मेन म्हणजे मॅक्सिमम इज इन सालिगांव 18 केसी। सालिगांवान आमकां हॉटस्पॉट म्हणटा एक ते गिरी आणि एक पिल्यान and the reasons for getting these cases are different in different places. आता गिरी जाले ते लोक in the locality water unsafe water storing practices उदक भरून दवरता ताका लीड घालना किंवा कवर घालना आणि ताच्या रितीन ब्रिडींग जातात। पिल्यानान आमकां केसीस जाल्यो त्यो बिकॉज ऑफ दीस construction sites, lot of influx have come. You may be knowing the surrounding, our neighboring states are having upsurge of dengue. So we have to be very careful. त्यांच्या आमच्याकडे influx येता। तशेंच आमकां हांगा आसा ते म्हापसा जाले ते आमकां 13 केसीस इन म्हापसा जाले ते आमचे खरसवाडो and हांगा कोल्ली because of rented population, खरसवाडो because of the IDC influx. कलंगूट आमकां केसीस जाल्यो त्यो कलंगूट इज बिकॉज ऑफ टुरिस्ट स्पेशली एंड केसीस जाल्यो त्यो आमकां स्टाफ ऑफ गेस्ट हाऊसेस असले जाले। मडगांवां वेज स्कॅटर्ड केसीस। देन आनी खंय जालें आमकां म्हणटा तें शिवोली इज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन सायट। देन सांखळी, बिचोली आनी हे कोलवाले वी गॉट बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टीस। सो वेरी पणजी वी गॉट स्पेशली आणि थोडे बिचोली मय एक केसीस जाल्या त्यो कित्याक जाल्यो म्हणजे ते आतां सॅटलायट केसीस। थंयचे लोक गोंया पणजी कामाक येता। सो मेनली बाली सुद्दां एक 2 केसी जाल्यो, मागीर कासावली जाल्यो बिकॉज दोज पीपल कम टू द सिटीज, पणजी म्हणा मडगांव म्हणा एंड द व्हायरस लोड इज इन मोर इन द सिटीज आणि ते आपल्या घरा वता इन्फेक्शन घेवन आनी थंय जाल्ले आमकां। दे आर कॉल्ड सॅटलायट केसीस। अश्यो आमकां 95 केसीस जाल्यो ह्या म्हयन्यात। जानेवारी ते ऑगस्ट महिन्यात सुमार 352 केशींची नोंद जाल्ली आसा। त्या भायर फाटल्या एका म्हयन्यात डेंग्यूचे दुयेंतींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान परिस्थिती गंभीर आसा। सप्टेंबरात चवथीचो सण आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्कोय डॉक्टर महात्मे उक्तायलो। तेन्ना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगून सरभोंवतणी उदकाचो सांठो जावपाक दिवचो न्हय अशें आवाहनूय ह्या वेळार डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी केलें। कुटपणा वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून मरण आयिल्ल्याची अफवा पातळिल्ली, ती लेगीत साप्प चुकीची आशिल्ल्याचें ह्या वेळार डॉक्टर महात्मेन स्पश्ट केलें। टोटल फ्रॉम जॅन टू ऑगस्ट वी हॅव अबाउट 352 केसीस आणि ह्यो 352 केसीस आमकां ट्रान्समिशन सिजनाक पयलींच आमकां केसी जाल्यो। आमचे ट्रान्समिशन सिजन म्हणजे केन्ना मे टू ऑक्टोबर और मे टू सप्टेंबर एंड, दिस इज आवर ट्रान्समिशन सिजन। बट आतां डेंग्यू कितें जाला, फर्स्ट वी वर सेइंग दिस सीजनल, पावस पडटा ट्रान्समिशन जाता, बट नाव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ व्हायरल लोड ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, इट हॅज बिकम पेरिनियल। वर्सभर आमकां जाता अशें न्ही की ह्या वर्सा आमकां एकूय केस म्हणजे वन्स द ट्रान्समिशन सीजन इज ओवर आमकां केसीस जावच्यो ना अशें ना। वी वील गेट केसीस। दोज केसीस द रिजन्स आर डिफरंट। फॉर दॅट विल बी आयदर इन्फ्लक्स, ते लोक भायले कंस्ट्रक्शन सायटींतून घेवन येता, किंवा इट वील बी ड्यू टू अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस। अशें जावन आमकां 352 केसीस जाल्या ह्या वर्सा फ्रॉम जॅन टू ऑगस्ट। एंड इवन सप्टेंबर आय एम एक्सपेक्टिंग देर मे बी अ रायज बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी आता। सो that's why I request the general public community to support, to bring to control the dengue menace. आणि कुटपणा एक डेथ जाल्ले अशें न्यूज येयल्ली। ती डेथ actually it was misleading and today you must have read in the newspapers, because I had written to information department to give that those people, those news media whatever who had brought that misleading news have to give the clarification. And the clarification that was a boy was working on the ट्रॉलराचेर काम करता। ट्रॉलराचेर थंय ताका डायरिया, सिवियर डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर जाल्लें आनी ट्रॉलरा वयल्यान ताका डायरेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलें। मदीं खंय ताजें टेस्टिंगूय जावना, डेंग्यू टेस्ट रॅपिडूय जावना, कन्फर्मेटरी टेस्टूय जावना, किंवा तो डायरिया इज नॉट सिम्पटम ऑफ डेंग्यू। आनी तो when he was brought to hospice, he was declared brought dead.
सो खंयच ताजे खंय टेस्ट जावं नाशिल्लें आनी डेंग्यू आय डोंट नो हाव. So that's why today I think it has come. The correct news has come that death in Kudbona was not due to dengue. गौरेश गावकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.